तपास केला, पुढारपण केला. मर्डर केस म्हणनाका, इमोरल ट्रॅफिकिंग आसत, किडनॅपिंग, NDPS एक्ट केस अशा वेगवेगळ्या केसीसात तांणी तांचो मोलाचो वांटो आसा, ज्यो केसीस सुप्रीम कोर्टा मेरेन पाविल्ल्यो आसात. जायते पुरस्कार आनी भोवमान तांकां लाभिल्ले आसात. श्रीमती सुनीताबाई सावंत, श्री सिद्धांत शिरोडकर, DYSP SDPO मडगांव. 1997 पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून रुजू जाले आणि ताच्या उपरांत वेगवेगळ्या पदाचेर बडटी मेळत गेली. मेटास्टिक एजिटेशन आसूं, कुडचडेची धर्मीक दंगल आसूं, अपहरण केल्ल्या 3 भुरग्याची केस आसूं, तांणी ह्यो केसीस बऱ्यात बरो हाताळ्यात. प्रामाणिकपण आणि समर्पण हांचे खातीर तांकां जायते फावट पुरस्कार आणि गौरव फावो जाल्यात. श्री विल्सन डिसुजा, DYSP SDPO म्हापसा. 1991 पुलीस खात्यात रुजू जाले. वेगवेगळ्या भिरांकूळ गुन्यांवकारांक धरपाक विल्सन बाबाचो मोठो वांटो आसा. तांची वेगळी कार्यशैली, प्रामाणिकपण, समर्पण हांच्या बळग्यार तांचे खूब सन्मान जाल्ले आसात आणि अशेच कार्य ते करीत रावचे अशी मनापासून सदिच्छा. श्री तुषार वेर्णेकर, DYSP. 1997 पुलीस खात्यात रुजू जाले एज अ पुलीस सब इन्स्पेक्टर आणि ताच्या उपरांत पुलीस इन्स्पेक्टर मडबट्टी. तांच्या कार्याक लागून चीफ मिनिस्टर्स गोल्ड मेडल, DGP's इन्सिग्निया फॉर एक्सलन्स अशा वेगवेगळ्या पदाचेर तांकां बडटी मेळ्ळी आणि तांच्या कार्या खातीर तांचो भोवमान जालो. श्री दामोदर गणपत मयेकर, 1998 पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून जॉईन जाले. ताच्या उपरांत गोवा रिझर्व्ह पुलिसा भितर काम केले. तांची चिकाटी, मेहनत आणि तळमळीन कार्यपद्धतीन जे काम करतात ताका लागून आज या खिणाक तांचो भोवमान करतात आदरणीय मुख्यमंत्री श्री दामोदर गणपत मयेकर. श्री उल्हास गांवकर, डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड इमर्जन्सी सर्व्हिसेस. 1999 ते जॉईन झाले आणि रुजू झाले तेन्ना साकून खूप बरे काम ते खात्या खातीर करीत आसात. चीफ मिनिस्टर्स फायर सर्व्हिस मेडल तांकां मेळिल्ले आसा. तांच्या बऱ्या कामाची दखल आणि तांची तोखणाय सातत्यान जायत आसा. श्री नितीन रायकर, डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड इमर्जन्सी सर्व्हिसेस. 1991 रुजू जाले असिस्टंट स्टेशन फायर ऑफिसर आणि मागीर तांच्या कार्याक लागून बडटी तांकां मेळत गेली. खूप महत्वाचे काम तांणी गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ ऑपरेशना भितर केल्ले आशिल्ले, जाका लागून गुजरात सरकार, इंडियन रेड क्रॉस तशेंच चीफ मिनिस्टर्स फायर सर्व्हिस मेडल तांकां फावो जाले. श्री प्रविमल अभिषेक पोलुंगतला, IAS. तांच्यांनी मोलादीक असो वावर गोंय सरकारा खातीर केल्लो आसा. गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन मॅनेजिंग डिरेक्टर म्हणून ते कार्यरत आशिल्ले. Ease of doing business, proactive industry engagement through IDC Connect, financial turnaround of Goa IDC अशा वेगवेगळ्या मळाचेर प्रविमलजींचे खाशेले योगदान आसा. तालुका नोडल ऑफिसर श्री गौरेश कुर्टीकर, सेक्रेटरी गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आणि तालुका नोडल ऑफिसर पुणे. 5 वर्सां खातीर तांणी स्वयंपूर्ण प्रोग्रामाचे इन्चार्ज म्हणून काम केला. तशेंच नो वन लेफ्ट बिहाइंड या प्रोग्रामाक आणि योग्य मार्गदर्शन तसेच योग्य निरीक्षण केले खातीर तांचो हो भोवमान. श्री धीरज श्यामसुंदर परब, स्वयंपूर्ण मित्र. पालये विलेज पंचायती खातीर ते स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करतात आणि तांची कल्पकताय वापरून तांणी स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून खूप बऱ्या पद्धतीन काम केल्ले आसा. स्वतः पुढाकार घेऊन स्काय ऑब्झर्वेशन इव्हेंट म्हण तसेच कॅपॅसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग अशा पद्धतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम ते आयोजित करीत असतात. श्रीमती सेलिना मारिया रॉड्रिगेज, सेक्शन ऑफिसर, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट. ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपी सेलिना बाय थळावी उदरगत बऱ्या भशेन जावची म्हण वावुरतात. वेगवेगळे जागृताय निर्माण करपी कार्यावळी तसेच स्पेशल ड्राईव्ह अबाउट द स्कीम सातत्यान हाताळत असतात. डॉक्टर रजत राजाराम चितारी, असिस्टंट मॅनेजर, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. थकर असताना थमन असताना काम करपी डॉक्टर रजत तांणी बेस्ट प्रॅक्टिसेस अँड इनिशिएटिव्हज इन वेस्ट मॅनेजमेंट
ही स्वतःच्या कल्पनेतल्यान आणि स्वतःच्या पुढाकार घेऊन अशा प्रकारचे उपक्रम ते सातत्यान राबयत असतात। रोझेलिना कायतानो बोर्जस, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर PWD आणि स्वयंपूर्ण मित्र विलेज पंचायत आंबेली। थळाव्या लोकांमध्ये उदरगत हाडपा खातीर तशेंच समाज कल्याणा खातीर आंबेली गावात वावुरपी तरणाटे, बायलो, दिव्यांग तशेंच व्यवसायिकां खातीर तळमळीन आणि कळकळीन वावुरपी रोझालीन बाय। सगळ्या लागी मागता की सगळ्या जैतिवंतां खातीर आम्ही एकदा जोरदार ताळयो मारून तांकां परबी भेटोया आणि अशेंच काम तांकां तशेंच हेरांकूय करपाची प्रेरणा तांच्यांनी दीत रावूं। देव बरें करूं। या उपरांत बाळ भवनाची भुरगीं राष्ट्रगीत सादर करतात। सगळ्या लागी मागणें उबें रावूं। Red! So,